प्रितीच्या भावन भयणो, एक संवसारांतलो एक व्हड फामाद वायलिनिस्ट, ताचे एक परफॉर्मन्स आसलेलें एक जाग्यार एक हॉलांत, आनी जायतो लोक ताका पळोवंक आयलोले. आनी जेन्ना तो वायलिनिस्ट येता आनी माचयेर येता आनी आपलें म्युजीक आपलें वायलीन वाजोवन तो आख्ख्या लोकांक अजाप करता. आनी वाजोवन जाले उपरांत तो वायलिनिस्ट भितर वता आनी लोक सगळेच ताका चियर करून ताका वयले मारून ताका वाखाणटात, ताका ताळयो मारून. तेन्ना तो वायलिनिस्ट परतून माचयेर येता आनी एकदां तो वाजता आनी पयल्याहून आनिकूय बरें तो वाजता आनी लोक आनिकूय अजाप जातात, आनिकूय हुशालपरी जातात आनी ताका ताळयो पेट्टात. आनी हो वायलिनिस्ट त्या सगळ्या लोकां मदीं रावून तांकां तो हात दाखयता आनी परतून भितर वता स्टेजीच्या. आनी थोड्या वखदान तिसरे फावटी तो परतून येता आनी तेच्याहून बरें वाजून लोकांक आनिकूय तो खुशाल करता. आनी लोक ताका उबी रावून आनी ताका ताळयो पेटोवन ती सगळीं खुशाल जातात. आनी तेन्ना तो वायलिनिस्ट आपली मान हलयता आनी तांकां मान दिता आनी परतून स्टेजी वयलो तो भायर सरून वेता. आनी मोगाचे भावन भयणो, हें जाले उपरांत सगळे रिपोर्टर बी जे आसात रिपोर्टर्स ते ताच्या ड्रेसींग रुमा लागीं येतात कित्याक तांकां थोडी इंटरव्यू करूंक. आनी जेन्ना तो वायलिनिस्ट भायर सरता हे रिपोर्टर ताचे लागीं एक प्रश्न करतात. सर, तुवें एकदां पयलेच फावटी एक परफॉर्मन्स दिल्लें आनी तें सगळ्यांकूच आवडलें आनी तुवें दुसरें 2-3दां कित्याक दिलें काय? आनी एकदां केलेलें लोकांक इतलें आवडलें आनीकूय तें बरें केलें, पूण हें कित्याक केलें काय ते ताका विचारतात. आनी हाकाच न्हू हो वायलिनिस्ट असो जाप दिता की आयज म्हज्या ह्या म्युजीक करियरांत पयलेच फावटी म्हजो मास्टर जाणें म्हाका वायलीन शिकयल्लें तो आयज ऑडियन्सांत आसलेलो. आनी जेन्ना हांवें पयलें वाजलें तेन्ना सगळींच उबी रावन म्हाका ताळयो मारल्यो, पूण ह्या म्हज्या मास्तरान तो मास्तर उबो रावूंक ना. दुसऱ्यांदा तशेंच जालें आनी तिसऱ्यांदा जेन्ना हांवें वाजलें तेन्ना हांव म्हजो मास्टरूय लोकां बरोबर उबो रावन म्हाका ताळयो पेटोवंक लागलो. आनी हेंच पळोवन मोगाचें भावन भयणो तो म्हणटा, हेंच पळोवन म्हाकाय धादोसकाय बसली, हांवूय सॅटिस्फाय जालो. वय मोगाचें भावन भयणो, आमी ह्या वायलिनिस्टा भाशेन आमी आमच्या जिविताचेरूय नदर मारूंक जाता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी पळयत जाल्यार आमी आमच्या मास्टराक, आमच्या जेजू दोनयाक आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत ताका जाय ते प्रमाणे आमी जियेतात काय? आमी होच प्रश्न आमकां करूंक फावो. कित्याक आयज जेजू आमकां आपयता की आमचें जिवीत मोगान वाडोवंक आनी ताच्याच मोगान आमी रावूंक. आयज हें जें आमी आतांच वाचप आयकलां तें जावन आसा, जेजू आतां ह्या शिसांक सोडून वेचो आसा आनी तो तांकां पयलेंच एक कार्य कशें दिता. शीस जेन्ना जेजू बरोबर आसले ते सगळे खुशालपरीत आसलेले, ते सगळे तांकां तांचे लागीं देव आसा, तांचे लागीं सोमी आसा म्हूण ते मानताले. पूण आतां जेजू हीं उतरां उलयता तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, आपणाचेर विश्वास दवरात, आपणाचो मोग करात आनी आपणाचेंच उतर पाळात म्हूण तो तांकां सांगता. आनी आयज आमी पळयता जेजू आमकां एक बरी शिकवण दिता ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांत तो येवन टिकाण करूंक सोदता. जेन्ना मोगाच्या भावन भयणो आमी देवाचो मोग करतात आनी ह्याच मोगान आमी वाडटात तेन्ना देव, जेजू आनी बाप आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर टिकाण करूंक सोदतात. हेंच आमी आयकलेलें आसा. जो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचें सगळें टिकाण करतले.
मोगाच्या भावन भयणो, आमकां देवान एक सादी आज्ञा दिल्ली आसा, फकत जेजूचेंच आयकूंक. आमी जायते फावटी जेजूचें आयकुचे खातीर आमी संवसारीक आवाजाक आमी आमचे कान दिल्लो आसा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेजू येवंक सोदता आनी आमी ते इतिहासांतूय पळयत जाल्यार, पवित्र पुस्तकांत पळयत जाल्यार, आदल्या काळांत पळयत जाल्यार देव मनशा लागीं एक पर्सनल रिलेशनशीप, एक संबंद घडोवंक सोदता. पयल्यांतान आमी पळयलां आदाम आनी एवा लागीं देव त्या मोड्यांत तांच्या लागीं चलतालो. मागीर आमी पळयतात इस्रायल लोकां बरोबर जेन्ना तीं अरोण्यात आसलीं, देव तांकां वाट दाखयतालो. आनी नवो करारांत आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो, देव मनीस जाता आनी जेजू आमचे मदें येवन रावता. आनी आयज जेजू आमकां तीच म्हणटा की आमी जेन्ना ताच्या मोगान रावतात तेन्ना देव आमकां आपलो शारोती धाडटलो. तो आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत येवन तो ठिकाण करतलो म्हूण आमकां ही एक तो आमकां प्रॉमीस करता. मोगाच्या भावन भयणो, आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेजू येवंक सोदता. आमी ताका आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत जागो दिल्लो आसा काय? आमी ताका दिवंक ना जाल्यार आमी कितें करतात काय? होच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत मांडुया आनी ताचेरूच नियाळ करुया. जेजूक तरी आमी आमच्या जिवितांत जागो दिल्लो ना, पूण दुसऱ्या वस्तूंक दिल्लो आसा जाल्यार जेजूच लागीं आमी ती करपा मागुया. आमकां एक उक्तें काळजाचें आनी उक्तें मनाचें जिवीत जिवंक आदार दी म्हूण. आयज आमी ह्या मिसाच्या बलिदान आसतना आनी आयज आमच्या घरांत जेन्ना आमी मागणी करता आसतना हीच जावन दी आमची कृपा देवा लागीं आमची मागतात ती. तेन्ना तूं मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं माग आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव येवंक आनी ताच्या मोगानूच वाडून ताकाच आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागुया.